Rajinder Prasad. This will be shifted in this. Let's see now when. उदक केन्ना पडतो हे केन्ना 2004 ते आहा न्ही हांव आतां जेन्ना पूण दीस पयलींच्यान आहा न्ही 2000 रिपोर्टार बी येऊन ते पेपराचेर बी घातलेले हे पळय तो उदो मावन अशें सायबा कोर्स हितून पूण चड उदक पडटा हांव वयतलें सारकें आज पण मातसो पावस ना न्ही, कमी आसा नाजाल्यार सगळ्याक अशें हें पावता दाखय मरे उदक ना ना हांगा सुद्दां हें पडटालें आज पावस ना न्ही म्हणून पडा सुपर दाखयता की हांगा सगळें लिकेज जाल्ल्या केन्ना पासून लिकेज जाता ते न्ही ते आमचे 2004 पर्यंत 2004 2004 एज पर दे आर वर्किंग फ्रॉम आय एम न्यू न्हू थंय बसपाक बी मेळटा पावस पडल्यार ना शी व्हेरी डिफिकल्ट हेंकां आमकां तुमकां बसपाक मेळपाना हां पण तुमी कोणा ना केला सगळं फायल पुटअप केला मूव केला आमी रेनोवेट करपाक म्हणून इवन फायल घेतल्या बट तुमकां रिफ्यूज परमिशन इवन नाव वी कोणी आर रिफ्यूज केली कुमनाथ बट आमी शेअर होल्ड 25% स्टील दे हॅव रिफ्यूज गव्हर्मेंट इज शेअर होल्ड मागीर आतां कोणाक तुमी आतां आमी ठरयला कितें शिफ्ट करपाक डायरेक्टरान ना सकल राजेंद्र प्रसादान सॉयल टेस्टिंग लॅबासून शिफ्ट शिफ्ट करपाक करपाक कोणा कडेन पुटअप करची ही गोष्ट गव्हर्मेंट न्ही गव्हर्मेंट शिफ्ट करपाक हे ऑफिस ते शिफ्ट फूल ऑफिस विषय टेम्पररी ना सगळं देवच नाही मरे टेम्पररी हें अशी बिल्डींग घातली मागीर एटलीस्ट थिंग बिल्डींग घातली सॉयल टेस्टिंग लॅबा थिंगा आहा न्ही देन मागीर बिल्डींग येता मागीर करया म्हणजे बेड पोजिशन ह्या बिल्डिंगेचे तुमकां बसपाक पळय न्ही भायर बी दिसता म्हाका न्हिवपाक लोकांचे पळय दिसता ते शॉक बी कितें म्हणून केन्ना शिफ्ट जावपा तुमी आय थिंक शूड बी इमिजिएटली विदीन अरावंड 3 एटलीस्ट बिफोर नेक्स्ट मंथ विल बी सेटल्ड भितर सरले काय पयलीं दिसता त्यो ह्यो बालदेव खातड जाल्ली जमीन कोण तरी उदक भरता जाल्यार कोण ह्या जाग्यार ड्युटी सोड कशे दीस काडप ताची चिंता काडटा उदक गळून गळून मेजांक सुद्दां बोथे प्रुडंटा खातीर सावियो डायस.